ह्या महिन्याचे 6 तारखेमेरेन वादळी वाऱ्यासहित पडटलो उटंगाराचो पावस. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हू, हवामान खात्यान दिल्या सुचोवणी. फाटल्या 24 वरां भितर भारतात जाल्यो 6,61,715 कोरोनाच्यो चाचण्यो. 52,000 जाण सापडले पॉझिटिव्ह. एकूण आकडो पावला 18.5 लाखांचेर. दक्षिण पश्चिम रेल्वे ट्रॅक काबार करून सोडटलो पुराय दक्षिण गोंय. आम आदमी पार्टीन उक्तायलो भंय. शेता भाटांचेर जातलो परिणाम. एसटी आनी ओबीसी काडच्यो पडटल्यो चड खास्तिको. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. ह्या महिन्याचे 6 तारखेमेरेन 50 ते 60 किलोमिटरांच्या वेगान गोंयांत, दक्षिण महाराष्ट्रांत आनी कर्नाटकांतल्या दर्यादेग वाठारांत वारें घोळूं येता. भारतीय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. 6 तारखेमेरेन दर्यान नुस्तेमारी खातीर वचचें न्हू असो नुस्तेमारांक हवामान खात्यान सल्लोय दिला. पणजेच्या हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 6 तारखेमेरेन घोग्यांनी पावस पडूं येता. कांय सुवातांचेर उटंगाराचो पावस पडटलो, जाल्यार कांय कडेन विस्कळीत प्रमाणात. त्या उपरांत कांय प्रमाणात पावस उणो जावं येता. In the past 24 hours ending at 8:30 AM of 4th of August, all the stations over Goa, all the rainfall reporting stations over Goa reported heavy rainfall. Out of that, 6 stations reported very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours. The highest rainfall was reported at Pernem, which was 17 centimeters. Then Sangim reported 16 centimeters, Kepem reported 14 centimeters, Ponda reported 13 centimeters, Sangli and Malpoi also reported 12 centimeters. The activity over Goa for monsoon has been quite high for the past 48 hours. The reasons for this increase in rainfall activity is basically the formation of a low pressure area over North Bay of Bengal. Till 6th of August, we have issued an orange colored warning, that is very heavy rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours is very likely over Goa, mostly at 3 or 4 stations over both the districts of Goa till around 6th of August. The wind speed has been mostly around 40 to 50 kilometers per hour. We have even recorded instantaneous values of around 60 kilometers per hour. And after 7th only we can expect some decrease in rainfall activity as well as wind speed activity. Fishermen are requested not to venture into sea from Goa coast on 4th, 5th as well as 6th of August. Goa has received a total of around 249 centimeters. पारोडकारांक पावसान वर्सान वर्स हुंवाराक तोंड दिवचें पडटा. उटंगराचो पावस पडलो काय गांवांतलो पूल उदका पोंदा वयता. एक तर ह्या पुलाची उंचाय वाडोवची वा आसा त्या पुला पोंदा आनीक पायपां घालून उदकाक मेकळी वाट करून दिवची असो प्रस्ताव येयला. ट्रॅफिक पुलीस दवरचो अशें लोक मागतात. काल सावन अकस्मात चड पावस पडिल्ल्यान एकदम उदक वाडलें आनी रस्तो बंद जालो. हें आमगे वर्सावळीचें जावन आसा. तें व्हडलें हें घेना. फक्त आमकां कित्याक भंय दिसता, चड उदक आयलें जाल्यार चारी वटेन रस्ते बंद जाता आनी आमी भितर उरतात. हें बुडलें म्हणल्यार भुरग्यांक इस्कोला वचपाक मेळनाशिल्लें न्ही, सगळें ब्लॉक जावन उरतलीं. ह्या वटेन उरतात, त्या वटेन उरतात आनी इस्कोल बंद पडटात. आतां नाशिल्ल्यानी मातशें बरें जालां की बुल्डींग व्हडली प्रॉब्लेम जालो ना. ओके. आनी हो ब्रिज जर वाडयलो जर प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता? ना, जावपाक शकना. व्हडली बुडना हें तशें पयलें जाल्यार मातशें तरी थंयच्यान एक हायट दिली आनी दोनी सायडीन रून केले आनी सगळे पायप घातले जाल्यार ते इजिली सारके सामके म्हळ्यार कमी खर्चा भितर सॉल्व जावपाचें प्रॉब्लेम. पूण ते कोण प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक तेजे इनिशिएटीव कोणा इंट्रस्ट ना. असो एक इंट्रस्ट आसपा जाय ना. आतां आमचो गांवचो पासून आमदार येवन आतां ऑलमोस्ट 3.5 वर्स कंप्लीट जावन गेली. उरले ते आनी 1.5 वर्सां कितें जातले अशें म्हण म्हाका जाल्यार दिसना कोणा इंट्रस्ट आसस म्हण. पणजेच्या पाटो प्लाझा वाठारांत बुट्टी येवप हें सच्चेंच जालां. हो वाठार एका तेंपार शेता भाटांचो वाठार आसलो, पूण उदरगतीच्या नांवान मातयेच्यो राशी मारल्यात, देखून पावसांत उदक वयर येता. गोवा 365 खातीर अमर चावरिया, रमेश नायक रावत आनी संदीप कामुलकार. मंगळारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयकारांक शेपलावन काडले. तशेंच कांय सुवातांचेर झाडां हुमटून पडून बरेंच लुकसाण जालें. वेर्णा एका मारुती कारीचेर झाड पडिल्ल्यान एकल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. गोंयच्या हेर वाठारांनी झाडां हुमटून पडिल्ल्यान येरादारेक आडखळ निर्माण जाली. मंगळारा वेर्णा एके कारीचेर झाड पडिल्ल्यान फातोर्डेच्या सुनील नायकाक जीव वगडावचो पडलो. मयत वेर्णा उद्देगीक वचणुकेंत कामाक आशिल्लो.
And driver of the said car, Mr. Sunil Naik, resident of Fatwada, is trapped inside. Immediately we rushed at the spot, but with the assistance of the fire brigade, we cut the tree and we removed the driver. But the one which started on the duty declared him dead. So the body, We have preserved the dead body was hospital. मूड वयर सोडली आनी तो देवा लागलो. काल देखून तो मातशें आंकडो आहलो म्हणटाय लोक वयर चोयत जाल्यार. पयलीं तेजे हांदे जोडटाले हांदे म्हणटकच तो परसून जोडटाय तेजे हांदे आनी काल देखून पयर देखून जोडला एक. मागीर तो खंय वयर सरलो आनी तो अशें करून सिलो येता म्हणून कोण चलोन वयतालो मोटरसायकल घेवन येतालो. तेणें वचून कोणाक सांगलें रूख देंवता. तेणें कोणें थिंगा आडायलें मोटोरार. हेगे मोटोर येयलें तें तेका सांपडोलें. वयर सरलें आनी सोमारा सांजे सावन रकपी पावसाक लागून कितल्याशाच वाठारांनी झाडां हुमटून पडिल्ली. कांय सुवातांचेर झाडां रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारेक आडखळ निर्माण जाल्ली. जाल्यार कांय जाग्यांचेर लायटीच्या तारींचेर झाडां पडिल्ल्यान तारो तुटून पडिल्ल्यो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, अमर चावरिया आनी क्लिंटन डिसुजा. सोमारा राती सावन पावसान मुंबयकारांक शेपलावन काडले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून मुंबयचे रस्ते तुंबून रस्त्यार न्हंयो व्हांवताल्यो. रस्त्यार उदक सांठून राविल्ल्यान थळाव्या येरादारीचेर परिणाम जाल्लो. बंगालच्या उपसागरांत उत्तरेकडेन उण्या दाबाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच अरबी समुद्रांत पूर्व मध्यार दर्यावेळेचे उत्तरेकडेन सायक्लोनीक सर्क्युलेशनावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. लोकांनी जतनाय घेवपाची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. देखून सरकारी कार्यालयां बंद दवरिल्ली, पूण गरजेच्यो सेवा दिवपी यंत्रणा मात सुरूच आशिल्ली. मुंबय, ठाणे आनी भोंवतणच्या वाठारांनी सोमारा सांजे सावन घोंग्यांनी पावस पडटा. ताका लागून सकयल्ल्या वाठारांत उदक सांठोवन रावला. उटंगराच्या पावसाक लागून येरादारी वेवस्था पुरायपणान विस्कळीत जाल्या. मुंबय आनी ठाण्या खातीर रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 48 वरांत घोंग्यांनी पावस पडूं येता. बंगालच्या उपसागरांत उत्तरेकडेन उण्या दाबाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच अरबी समुद्रांत पूर्व मध्यार दर्यावेळेच्या उत्तरेकडेन सायक्लॉनिक सर्क्युलेशनावरी परिस्थिती निर्माण जाल्या. देखून दर्यावेळेवयल्या वाठारांनी 4 ते 5 ऑगस्टाक घोंग्यांनी जाल्यार कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून मुंबय कांदिवली वाठारांतल्या वेस्टर्न एक्सप्रेस महामार्गाचेर दोंगराचे पालसण कोसळून येरादारी आडखून पडिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतान फाटल्या 24 वरां भितर 6,61,715 जाणांची कोरोना तपासणी जाली. तातूंतले 52,000 अहवाल पॉझिटिव्ह आयले. देशांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 18.55 लाखांचेर पावला. मजगतीं कोरोना केशींचे बाबतींत कर्नाटकान दिल्लीक फाटीं घालून चवथी सुवात मेळयल्या. भारतात एकाच दिसा 52,050 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 830 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. जाल्यार 44,306 जाण बरे जावन घरा गेले. भारतात आतां मेरेन 18,55,745 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशींचो आंकडो 5 लाखांचेर पावलो. 38,938 जाणांक मरण आयला. जाल्यार 12,30,509 जाण बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बसलेली 5 राज्यां. 4.50 लाख केशीं सयत महाराष्ट्र पयले सुवातेर आसा. तमिळनाडूत 2.63 लाख, आंध्र प्रदेशात 1.66 लाख, कर्नाटकात 1.39 लाख आनी दिल्लीत 1.38 लाख केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 2 लाखां परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगातलो कोविड केशींचो एकूण आंकडो 1.84 कोटींचेर पावलो. 6.97 लाख लोकांक मरण आयला आनी 1.16 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनाक लागून सगळ्यांत चड खास्तिको काडपाक लायिल्ले 5 देश. 45.82 लाख केशीं सयत अमेरिका हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा.
उपरांत ब्राझीलात 27.7 लाख, भारतात 18.55 लाख, रशियेत 8.56 लाख, दक्षिण आफ्रिकेत 5.11 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. व्हिक्टर हॉस्पिटलाच्या कॉम्प्लेक्स वाठारांत कोरोना व्हायरसाच्यो टेस्टी करपाक मालभाट मार्केट कॉम्प्लेक्स ट्रेडर्सांनी विरोध केला. कोविड टेस्ट करूंक येवपी लोक पसऱ्या म्हऱ्यान उबे रावतात. ताचो वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें ह्या पसरकारांचें म्हणणें. हें चल्लां तें केंद्र सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आसा, पसरकार सांगतात. हॉस्पिटल पयले माळयेर आसा. तांणी तांचे सुवातेत भितर चांचण्यो घेवच्यो. पसरकारांनी जिल्लोधिकाऱ्याक, भलायकी मंत्र्याक तशेंच मडगांवच्या आमदाराक आनी थळाव्या नगरसेवकांकय कळीत केलां. आनी जे मार्केट आसा, लोकांची फ्लो आसा, हांगा तेणें कोवीड टेस्ट कमेस केल्ले आसा आनी ते बी रस्त्यार. आमकां फूड टेस्ट करपाचें, हें करपाचें, कोविडा भितर ट्रिटमेंट करपाचें आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण ऑब्जेक्शन जें आसा आमच्या मार्केटा बद्दल, जे तेणें भायर जे पॅसेजीचेर तेणें ते टेस्ट केला ते आमकां खूब कन्सर्न जातात. आमचे लोक हांगा मार्केटान लोक शॉपिंगाक येतात, मार्केटकार आसात, कितले कमीत कमी 100 दुकानां आसात, लोक येतात वयतात, हेजेर आमचेर ऑब्जेक्शन आसात. तांकां समज टेस्ट करपा जाय तर तेमी वयर वचून तेंच्या हॉस्पिटला भितर थंय वचून करपा जातात. गव्हर्मेंटाक सांगपाक सोदतात की तांकां डायरेक्शन दिवन हे जे टेस्ट जे रस्त्यार जे पॅसेजीचेर करतात ते तुरंत बंद जावपा जाय. सगळी गर्दी पडिल्ली आसा ही कोविड-19 टेस्ट करपाची गर्दी हांगा. आतां तुमकां कळटलें ही पॅसेज सगळी कॉमन पॅसेज हांगच्यान थंय आनी कॉमन पॅसेजीचेर तेणें आतां हें टेस्टिंग स्टार्ट केलां, जाचो आमकां पूर्णपणे विरोध आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स आसा की पब्लीक प्लेसीर हें करचें न्हू, हें जावचें न्हू अशें म्हणून डायरेक्टली बरयल्लें आसा. म्हाजे कडेन पळय गायडलायन्स कॉपी आसा पळय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. कांसावलेच्यान वचपी दक्षिण पश्चिम रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून पुराय दक्षिण गोंय काबार जातलें. शेतांची वाट लागतलीच. एसटी आनी ओबीसीक तेचो चड खार बसतलो. देखून आमी खरसाणेन ताका विरोध करतात, आम आदमी पार्टीन म्हटलां. दक्षिण पश्चिम रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक दिसान दीस विरोध वाडतच आसा. उत्तर कर्नाटकांतली कोळशाची मागणी पुराय करपाचो हो डाव अशें आपाचें म्हणणें. अडाणीक फायदो करून दिवपाचें हें षडयंत्र असोय आपाचो आरोप. पळयात आपाचे फुडारी कितें म्हणपाक सोदतात ते. 2013 पयलीं अदानीचो टर्मिनल नासलो. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपीचे आनी अदानीचे कितें रिलेशन आसा ते. सो ओन्ली बिकॉज टू सपोर्ट अदानी आनी जो नॉर्थ कर्नाटकान जो कोलाचो जो इम्पोर्ट डिमांड आसा, ओन्ली गोवा एज अ कोल हब म्हणून तेंच्यांनी आपलो अप्रुवल दिल्लो की हांगासर डबल ट्रॅकिंग करपाची म्हणून. त्याच्या बरोबर जो एनवायरमेंट सेस बिफोर 2014 आसलो तो 2% आसलो. जेन्ना फक्त जिंदाल ऑपरेशन आसलें तेन्ना तो 2% आसलो. आफ्टर अदानी कमिंग इन टू ऑपरेशन इट इज रिड्यूस टू 0.5%. हेजे वयल्यान कळटा की गव्हर्मेंट हांगा लोकांचे कांयच भलायकी चिंतिना. फक्त जितलो बेनिफीट आहा तो हे कोल माफियांक आनी कोल कंपनीक दिवपाचो. ऑक्युपेशन जावन आसा. एक आमगेलो मेन ऑक्युपेशन म्हणल्यार फार्मिंग. आनी लोकांनी शेतां, कितले लोकांगेली शेतां हिंगा आहाय ती सगळी शेतां पुरोवपा वयतली. And most of the people who are holding these fields are either from the ST community or other backward class communities. So the बारीक लोकां हो माल जातलो आनी आमकां हो डबल ट्रॅकिंग एट एनी कॉस्ट जालोलो नाका. आनी आमी फूल जितली आमकडे स्ट्रेंथ आहा, फूल स्ट्रेंथ एंड वी आर ओपोजिंग दिस डबल ट्रॅकिंग इन गोवा बिकॉज दिस विल डिस्ट्रॉय एंटायर साउथ गोवा. It will also destroy forest, wildlife, and it will also destroy the health of our Goans. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नुस्त्याच्या वाहना खातीर वरां फाटल्यान घेतात ती 500 रुपयांची फी उणी करची. तशेंच हेर नुस्तेकारां कडल्यान फी घेवपी मिलाग्रिसान चलयल्ले अफरातफरीची, ताचे दादागिरीची मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची. ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले. मडगांव होलसेल फिश मार्केट असोसिएशनान शिटकावणी दिल्या. पळयात. जेन्ना पीडीएसओ चेअरमॅन चेंज जालो तेन्ना सोफो घेता तो कॉन्ट्रॅक्टर तेणें चेंज केलो. एकलो कोण तो मिलाग्रीस म्हणटा तो फाटले 6 म्हयन्यान जे भाशेन हांगा दादागिरी करून पयशे लोकांचे घेतला, एक्स्टॉर्शन केला, ताजो हिसाबूच ना. नुस्तें खाली जाता ती गाडी तो 10 मिनटां देखून थंय रावल्यार अर्दवरा पयशे घेता.
10 मिनिट आता खाली गाडी बॉक्सां येतात नुस्तें कोण बॉक्सां व्हरता पळय बॉक्सां येता ती गाडी खाली गाडी व्हरून दवरतले खंय आमी रस्त्यार दवरल्यार पुलीस तालाव दिता आनी ती 1 मिनट देखून थंय रावल्यार तो पयशे मागता आमचे कडेन असली दादागिरी करून तो घेता हेची दादागिरी हेचे फुडें चलपाक जावची ना आनी आमी दिवपाची ना हेका चलपाक जे भाशेन कलेक्शन करतालो मार्केटाची भायरची प्रॉपर्टी ती म्युन्सिपाल्टीची प्रॉपर्टी जे कोण भायले गोंयकार सायकलकार गाडी घेवन नुस्तें व्हरपा येतात म्युन्सिपाल्टी एरिया भितर देखून तो तांचे कडेन पयशे घेतालो भरपूर पयशे गेले दिसाक 30-40 हजार रुपया कलेक्शन केलो मार्चा पयलीं तो फकत PDAक दितालो म्हयन्याक 1.5 लाख रुपये पूण आतां पोस्ट कोविडा नंतर जेन्ना मार्केट स्टार्ट जाला तेन्ना तो टेंडर आसा तो आनी एक पार्टी PDA काडून ताका दितात 3 लाख रुपया आमचो प्रपोजल दिल्लो तो आमी तेतून क्लियरली सांगिल्लें तुमी हे कितें चार्जेस पर आवर केला वराक कितें चार्जेस केल्ले आसा ते तुमी रिवोक करचे ना जाल्यार 50% 5,000 स्क्वेअर मिटर तुमी आमकां दिवचे आमी तुमकां म्हयन्याक 5 लाख दिता आनी वयल्यान आमी सगळे मेंटेनन्स देखून आमीच करता म्हणिल्लें PDA बासाबास करता म्हणपाक लागले कांयच करूंक ना इवन कालची मिटिंगे देखून तेमी काडूंक ना हांव मिलाग्रिसा सांगपाक सोदता तूं थंय तुका चोरपाक मेळटा तुका पयशे जोडपाक मेळटा जडोवपाक मेळटा म्हूण तूं आमच्या मार्केटाक येता नाजाल्यार तूं ते चिखला भितर येवपा नाशिल्लो तुका पयशे मेळटा म्हूण थंय येयला तूं आज कोणाचे आशिर्वादान पळय थंय कलेक्शन करता ते जात तितले बेगीन आमी बंद करून दाखयतले तुमकां आनी आमी हायकोर्टाक वयतले जेन्ना पोस्ट कोविडा नंतर जे पयशे तेणें कलेक्शन केल्लेले आसा ते आमकां रिफंड करपाकूच पडटले तांकां हांव सरकाराक उल मारता CMाक उल मारता CM तुवें इंटरव्हेन्शन करून आज गरिबां कडेन ते पयशे घेता तो एक्स्टॉर्शन करता हें बंद करचें अंदू नवस करप्यांनी घरा कडल्यानूच बाप्पा पावरे म्हणपाचें गणपती कडेन गर्दी करची न्हू सदर फोंडेच्या सार्वजनीक गणेश मंडळान भक्तगणाक उलो मारला कोरोनाचे फाटभुंयेर 11 दिसांचो सार्वजनीक गणपती 1.5 दिसांनीच पावयतले उक्त्यार मंडप घालचे बदला फोंड्या तिस्कावेल्या हॉलान 22वेर तो पुजतले आनी 23वेर कपिलेश्वर देवळा कडले तळयेत विसर्जीत करतले अशें समितीन कळीत केलां आमचे क्रांती महिन्याचेर हो सार्वजनीक गणपती 11 दिसांचो आसता तेन्ना ह्या वर्सा कोरोना लागून आमी हो मिटींग घेवन 1.5 दिवसांचो करपाक थारायला आनी आमी हो योग्य रितीन म्हणजे डिस्टन्स घेवन सगळं व्यवस्थित प्रमाणे करून 1.5 दिसान आमी आमचे कपिलेश्वरी तलावांत विसर्जन करतले तेन्ना हे वर्सा आमी गणपती 1.5 दिसाचो पुजपाचो थारायला आनी परतो आमी हॉलान पुजपाचो थारायलो कारण आमकां ते हांगा खुबशे डिफिकल्टी लोक हांगा बाजारान असल्या कारणान लोक येतले आनी कितें ते सांबाळ करपाक पुलिसीचो आमकां ऑलरेडी कलेक्टरान सांगलां की तुमकां पुलीस आमकां दिवपाक जमचें ना अशें म्हणून ताका लागून आमी ते एक प्रिकॉशन घेतलां तेन्ना हांव लोकां कडेन मागता की जे पळय नवसाचो म्हणून गणपती जे लोक मानतात आनी जे लोक पांय पडपाक येतात तेंच्यांनी थंय येवचें न्ही आमचे ते गणपती कित्याक सांग पळयात तर थंय आतां महामारीचो हो आतां प्रसंग आसा तेन्ना जर ते गर्दी जाली कितें गरजे जालें कारण तो हॉलान आसा ओपन आशिल्ली जाल्यार एक गोश्ट निराळी आशिल्ली पूण आमकां ताका लागून हांव सगळ्या कडेन तुमचे कडेन मागता की तुमी आमकां हे दृश्टीन सहकार्य करचें घरांत आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो